आज आमी आसात बाणावले. अशें म्हणटात की बाणावलेचें राजकारण हेर गोंयच्यान खूब वेगळें. हांगाय खुबशे प्रश्न आसात, लोकांच्यो कागाळी आहात, त्यो जाणून घेवयात. नमस्कार, आतां आमी आसात पेर सलावली आनी आमच्या बरोबर जी व्यक्ती आहा ती हांगचीच न्ही जाल्यार गोंयची फामाद आनी सद्याक दिल्लीची अशी म्हणजे व्यक्ती जाल्ली आहा जी प्रोड्युसर, म्युझिशियन, आर्टिस्ट, एक बरो आर्टिस्ट आसा. आमच्या वांगडा आसात एडवीन फेर्नांडीस. तुमकां तुमचें गोंय कशें दिसता? म्हणजे तुमचें जे हो वाठार आहा तो कसो दिसता? The basic खंयच्याच गांवांत is transportation. गोवा is supposed to be a tourist hub. करेक्ट. गोंया पयशे कितें आमी सगळे काम करता रेस्टॉरंटांत. मेन अट्रॅक्शन कितें टुरिस्ट मरे. 99% ऑफ टुरिस्ट्स आनी कंप्लेन केलां गोवा ट्रांसपोर्टेशन इज सो बॅड. दे लूट. देर इज नो सिस्टम. द बसीस आहा ते गव्हर्मेंटाचे पासून सारके बेकार. दिल्ली इज अ सुपर स्टेट. बसीस आमी AC बसीस कितले जाले वर्स जाले आतां. बट नाव हायटेक बसीस घातल्या. आतां 17th जानेवारी पासून 100 बसीस लॉन्च केल्या. ओके. मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन गोवा is compared to most of other tourist destinations far behind only because of one major issue is domestic transportation. Taxis that is politicized and there is no outcome from the 10-year or 20-year of taxi mafia rule. जो उबर आनी ओला है हांव कितें म्हणटा ओके गोंयकारांक दी तूं सगळें बट फायट एंड सेटल इट बिटवीन युअर सेल्फ बट द टुरिस्ट शूड नॉट सफर ट्रांसपोर्टेशन इश्यू. म्हाका हूंय रेस्टॉरंटां म्हणटा 11 o'clock म्हाका हूंय वचपा जाय बोगलेरूच ट्रांसपोर्टेशन ना. सो फर्स्ट मेजर इश्यू इज बिटवीन दिल्ली एंड गोवा इज द ट्रांसपोर्ट इश्यू. मेजर Delhi is somewhere else now, you know, and Goa is still lagging behind even 20 years later. Buses पासून चोयल्यार तूं बसां पासून बसपा दिसना कळ्ळें तुका न्हू. That is one issue. The other one is all domestic help issues regarding licensing सगळें blah 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 आसा तें आतां home delivery home service आहा. तें गोंया केन्ना जातलें तें खबर ना. तुका इदेशें कितें काम करपा जाय म्हणटा न्हू आय थिंक यू टू स्टँड इन क्यूज बी तशें म्हणटा. आनी तेंय जालें जाल्यार इफ समबडी इज इन अ मूड देल वर्क. करेक्ट. सो तूं आतां फुडलें गोंय जें आहा कितें पळयता? कारण आतां इलेक्शन इज ऑन 14th. या सो what is your vision about the future of Banawali at least? बेनॉली हांव पासून बेनॉली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे विलेज. I can only hope and wish and pray for Goa, not only our constituency. I would want whoever comes in power, I want them to think about the people first. आज जेन्ना तुमी तुमच्या वाठारान पळयतात, आज इतकी वर्सां सरकार आसलें दुसरें किंवा हाजे पयलें आतां आमदार आसात, जाल्यार ह्या सरकारांनी हांगा कितकेशें डेव्हलपमेंट केलां हें तुमकां? मुगे नांव शीना आनी हांव वारके गांवाचें. म्हाका एक सांगपा जाय की आमी आतां आमगे आतां प्रेजंट गव्हर्मेंट आहा जायत तें कोडे जायत जातालें करपा म्हूण तेणें कांयच केलें ना. आतां फॉर एग्जाम्पल ड्युरींग कोवीड टायम कोण एक प्रेजंट MLA म्हणा वो कोण येवं न्हय आमगे दारान. बट ओली आम चोयतालीं आमचे मनशां इलेक्ट कोन्न हाडटाय न्हू ते मनशां आमगे देरां येतोले ना बाबा तूं केश हाय आमगे खबर घेतले ना. नथींग हॅज हॅपन. ड्युरींग कोवीड टायम जायत कॉमन मॅन सफर जालो. आमगे घोव बी बोटीचे आसतले तांकां येवपाकूय मेळना सारकें. जायत ऑब्स्ट्रक्शन सो मेनी थिंग्स हॅज टेकन प्लेस. बट आमी आम आदमीचे हांव उलयतां आम आदमीन थोडे जायत घरांनी राशन पावयलें. एटलिस्ट वी वर वेरी हॅपी. तेणें आमकां एशें कोन्न एटलिस्ट आमकां कन्सिडर केलें म्हूण तेणी कितें तरी एक दिन. नाजाल्यार आमगे आतां प्रेजंट MLA आहलो तेणें कांय दिवना आमकां. आमी एक होप दोन आहलोली तो आमकां कितें दितो म्हूण दिवपा तरी खबर सोड. आनी 5 years म्हाका ते कांय खंयच्यान डेव्हलपमेंट दिसना. आतां आमगे स्कूल आहाय एक आमगे गांवां देखून एक हेल्थ सेंटर ना. आमी हिंगसोन चिंचोण वचों पडटा. आमगे वारका कांय ना फेसिलिटी कांय नाय.
एक लायटी बील बोतलें एक नोडा बील बोतो देखून जाल्यार न्हू आमकां आतां ऑनलायन करूंक पडटा बट कितें आहा कांय ना आमकां ओडले वचोंक पडटा नाल्यार आमकां कारमोना वचोन कोताय एक न्हू एक प्रोपर एक फेसिलिटी म्हणून ना कितेंच आतां आमी आज हांव जाल्यार एशें कोन्न म्हणटा लोकांक एक अपील कोता आमी आतां वेन्जी न्हू एक चान्स दिन चोया आम आदमी गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक सदां तेच कांय बरें कोन्नात कितू वर्सां जालीं कांयच कोणें कांयच केलें ना कांय ना एक झाडवाचे एक वोट मारया आनी लोकांक हांव एक अपील कोता म्हणजे एक आमकां मुखार सोराय आनी एक सपोर्ट दियाय म्हूण आनी तुम तेका आतां तो न्यू बसोल न्हू तुम तेका गायड कोराय एशें करपा जाय बाबा डेवलपमेंट आनी हांव जाल्यार वेन्जीचे फेथ दोन आहा तो कितें तरी कोतलो शिंकलो तो आनी आमी शिंकलो मनशां हाडया न्यू फेसीस शिंकलो मनशां सो दॅट वी वील ट्रस्ट हिम दॅट ही इज गोइंग टू डू द डेवलपमेंट आनी वी वील कीप हिम इन प्रेयर्स तो येयल्या पुरो म्हूण आनी कितें तरी जातोलें बरेंपण डेवलपमेंटा सायडीन हेल्थ फेसिलिटी सायडीन सगळें बरें जातोलें म्हणजे आज मेरेन अशें म्हणटा तुमी की डेव्हलपमेंट कांय जालें ना कारण थोडे लोक अशे आसा जे क्लेम करता की बाबा भरपूर डेव्हलपमेंट जाला सो ताजेर तुमचें कितें म्हणणें कांय दिसोन ना डेवलपमेंट कांय ना हुंयच्यानू ना ते फकत म्हणपा बरें दिसता बट चोवपाक गेल्यार कांय डेवलपमेंट ना कितें आहा कांय ना रस्ते आतां कोताय हितू तें रस्ते आसनाय एक स्पीड ब्रेकर ना तेंगे सारकें कांय ना काय ते कोण एशें कोन्न कॅरू कोन्नाय मनशां सद्याक आमी पावल्यात कावलेसीम कालवाडो मॅम तुमकां हांव विचारूंक सोदतां आतां इतकी सरकारां जालीं आतां आमदार आसात ताज्या पयलीं आमदार जावन गेले हांगा जाल्यार हांगा कसली कसली डेव्हलपमेंट अशी जाली डेव्हलपमेंट कांय जालें ना सद्या पूण हाली रस्ते जाले आनी कांय जालें ना आनी ट्युरिजम म्हणजे हॉटेल्स हे येयले हिंगा आनी कांय ना न्ही म्हणजे आतां जेन्ना तुमी म्हणटा की रस्ते जाला किंवा थोडे लोक अशेंय म्हणटात की डेव्हलपमेंट भरपूर जाला सो तुमच्या दृश्टीन डेव्हलपमेंटाक खंयची जाली आनी जाली ना आनी तांचो तुमकां कितें फायदो जालो डेव्हलपमेंट एक्चुली म्हळ्यार कांय जालें ना आनी गोश्टी म्हळ्यार कांय आमी एक्चुली एक टायम गव्हर्मेंटाक आयिल्ले आमच्या शेता लागून ते हारें उदक आयज पासून ते आमगे जालें ना ते सॉल्ट वॉटर येता आनी ते सगळीं कोण जाल्यार शेतांय बी रोयनाय आयज पासून आनी आमी थोडीशीं हिंगा आहाय ती रोयताय ती जाल्यार सगळीं वत पाड जाली आमची शेतां सो तेंकां आमकां रिक्वेस्ट केलोलो तो बांद घालपा म्हणून ते आमगे आजून पासून हें केलो ना म्हणजे तुमच्यो कागाळी अजून आयकपी असो कोण ना अशें म्हणटा तुमी कोण ना आयकपी हय आतां जेन्ना तुमी म्हणटा तुमी शेतकाम करता किंवा पीक रोयता तेन्ना तुमच्यो ज्यो डिफिकल्टीज आहात न्ही त्यो कितें कितें डिफिकल्टीज आनी ताज्या खातीर तुमकां कितें जाय पडटलें कितें जाय एक म्हणल्यार गव्हर्मेंटाची सबसिडी ती पळय येता न्हू ती आयज पासून तितलीच आहा 22 रुपीजू आहा आयज पासून ती इन्क्रीज म्हणून जाल्ली ना 20 वर्सां जालीं आमी शेत रोवपाक लागल्या पूण 20 वर्सां आजून पासून बद्दल येयल्लो ना तेजो ते इन्क्रीज जावपा जाल्लें न्हू इन्क्रीज जाल्लें ना तेंगेलें आनी कसलो फायदो आहा कित्याक फादर जॉर्जान ऑलरेडी हें केलोलें पूण आमचें हें जालें ना आज जेन्ना तुमी आतां इतकी वर्सां काडलीं हांगा ह्या वाठारांत तुमच्या जाल्यार सरकारां खूब आयलीं सरकार आतां आमदार आसा पयलींचे आसले जाल्यार आज मेरेन ह्या वाठारांत कितकी अशी उदरगत जाल्या ही उदरगत जावंक ना तेमी कितें केलां तें आमच्या बऱ्याक कांय करूंक ना तेमी आनी इतली म्हारगाय येयली आमच्यान ती मॅनेज करूंक जायना आनी तांकां ती संवय जाल्या ती लूट मारपाची ती लूट मारपाक थिंगा ते आसता दुकोळ कितें पजर पळय आतां कितलें बरें जेवण घाल कोणाक एका दुकराक तें पजळ हाबा पयली ते म्हणजे ते कितलें हें केल्यार तें सुदरपाचें न्हू तें तेंच करपा जाय लूट मारपाची तुम्ही जेन्ना म्हणटा उदरगत कांय जावना डेव्हलपमेंट जावना लोक अशे आसा अशें म्हणटात की खूब डेव्हलपमेंट जालें ताजेर कोणाचेर जालां खंय जालां आमच्या पोटाक कितें पासून केलें तें ही म्हारगाय कितें हें जालां तेल आमकां खंय पावलें चोय तांदूळ खंय पावलें चोय आनी आमचें कितें हें जालां आनी कितें रस्ते म्हळ्यार तेमी केले रस्ते पूण रस्ते सारके कोन्न तुका पेट्रोल कितलें म्हारग जालें म्हणजे तुमच्या हिसपान उदरगत म्हणजे कितें जावपाचें उरलें आनी कितें जावपाक जाय हांव कितें म्हणटा ही उदरगत काम तें कांय केलें ना तेमी आमकां जाय म्हारगाय जाती चड करपाक जाय तेतून लोकांक हें भोगतले न्हू खुशालकाय भोगतले तूं म्हारग करीत रावता आनी तूं हें केलां तें केलां म्हूण तूं व्हडल्यो हजनां मारता पूण हें सारकें न्हू म्हणजे आतां तुमी कोणाक हें करतात आनी आमी आतां एका आम आदमी घालपाक जाय कित्याक तेणें तो कांय कॅन्डिडेट नासतना तेणें आमकां इतलें बरें केलें आनी जालें म्हणटकीर आमकां कितें करतलो जाय तें करतलो तें आमकां तेंचें हें आहा
गॅरंटी आहा तेजी आनी तेणें गॅरंटी दिल्या त्यो तो फुलफील करता म्हणून आमकां एश्युरंस हें आहा तेजी गॅरंटी ट्रस्ट आहा आमी तेका हें कोताय आनी वेन जी ते वेन ती हिंगा केजरीवालान हिंग केलां डेव्हलपमेंटू दिल्ली मुगे भयणीन चेड आहा थिंगा आनी मुगे भयण चेड सांगूंक लागले म्हाका मामा तेणें एकदम बरें केलें म्हण थिंग भुरग्यांक प्रिंसिपाल आहा हिंगा दिल्ली स्कुलान मात्र ती नन ओके आनी तेणें सांगिल्लें मामा तेणें एकदम बरें केलां आनी तेणें स्कुलान जायते हें दिलें फेसिलिटी दिले आनी सगलो ओल्डा लोक म्हणटा थिंग येता खंय दिल्ली तेगे हें चोवपाक भुरगीं म्हणटा जायतीं थिंगा शिंगता दिल्ली ते पासत म्हाका चड ओडीक आप हे पाटी येवपाकूच जाय आनी हिंगाच न्हू बेनावली न्हू आख्या फूल गोवा आनी म्हाका जाय एक वेनेकर कोण तो चीफ मिनिस्टर फेस दाखयलो पालेकार तो तरी येयत सगळें बरे भाशेन जातलें आनी तो म्हाका जाय तो चीफ मिनिस्टर गोवा चीफ मिनिस्टर जाल्लो सध्या आमी पावल्याक रॉड्रिक्स वाड्यार जाणून घेवया हांगच्यो कितें कागाळी आसा त्यो म्हणून म्हाका एक सांगात हांगा आज मेरेन कितें डेव्हलपमेंट जालां कसले उदरगत जाल्या म्हाका दिसता डिवेलपमेंट आनी उदरगत म्हणटा तेन्ना जेन्ना इलेक्शन टायम येता तेन्ना उदरगत आनी डिवेलपमेंट ही उतरां आमकां आयकूं येताय आमी भाशेन कोतलेय उदरगत कोतलेय डिवेलपमेंट कोतलेय उमकें कोतलेय आनी एवरी 5 years आमी जियेताय आमी तेच हितून आमी आसताय तेच परिस्थिती आमची सो खरी उदरगत अशी मनशा जातू जाल्यार म्हाका दिसता मनशा बरे तेगे हक्कान जियोवपाक म्हणजे मनशाक आपणागेलो हक जियोवपाक सगळीं सोंपेपणां लायक केन्नाय कितें घडलें कितें कसलो इन्सिडंट जालो कितें जालें आमी खंय वचपाचें कोणा मेळपाचें तें आमकां सोंपेपणी आमच्या मनां येयना कित्याक आमकां सोंपेपणां फावती भाशेन आमकां मेळनाय म्हणजे आज मेरेन ती डेव्हलपमेंट जावना जी तुमकां जाय आसली अशें म्हणटात तुमी हय कित्याक आमकां वेगवेगळे बेसाचेर आमची येतो जाल्यार मनशाक जावं आमगे गांवांनी देखून आमकां चिंतपा पडटा बाबा आमी कितें करपाचें कोणा एप्रोच जावपाचें कित्याक आमचे फुडारी आहाय ते पयस आसताय आमकां लागीं आमचे गोचे वेळार आमकां पावनाय फावती पोरी जे भाशेन आमी चोयताय आनी इलेक्शन टायमार एक पार्टी मेंबर्स येताय कॅन्डिडेट्स येताय ते म्हणटा आमी तूं उमकें कोतलें आनी ते वेळार जरी तर आमकां ते मेळ्ळे करपाक आमच्या आदाराक आमकां दिसता आहलें खरें आम कोण तरी आहा आमी सांबाळ करपाचें सो आज जेन्ना तुमी म्हणटा ही परिस्थिती आहा म्हणजे तुमचे फुडारीच तुमकां लागीं मेळना जेका हक्कान आमी सांगूं शकतात तेन्ना तुमी कितें म्हूण पळयतात फुडें कितें विचार करतात जें आमकां मेळना तें आमकां मेळपाक जाय आमकां सोंपेपणां जाय जी आमच्यान फ्रिली आमच्यान जिवोवपाक जाता सो तुमी कोणाक आदारा खातीर कोणाक पळयता हाजे फुडें ह्या आदी आमी आदारा खातीर जायतीं चोयलीं स्वप्नां आमची पूण आतां आमी चोयल्या हालीं देखून लास्ट टायम देखून आमी वोट लास्ट आमी काँग्रेसाक केल्लें तेजे उपरांत कितें हालत जाली ती आमी चोयली सो आतां पोत्तुनूय काँग्रेसाक घालपाचो हो विचार येयलो तेन्ना आम आदमी पार्टीन कितें करून ते ग्रावंड वर्क करपा लागले कितें करून ते घरांनी पावले तें आमी चोयलें आनी आतां आमकां दिसोलें हो एक होप येसो बरोसो येसो आमकां म्हणजे ते एक घरांनी ते पावले तें चोय सो ह्यान फुडें तुमी कोणाक पळयतात अशें ना म्हाका जाल्यार मुगे अशी हांव हेरांचेर उलयना मुगे जाल्यार एकू होप येसो एज न्यू फेस कशी चेंज कशी कित्याक सदां आमी तेंची चोयन येयल्याय तेच मनशां वेंचून काडल्यात आनी फुडारी अशे तेच मनशां चोयल्याय जाल्यार कितेंय तरी चेंज करुया हे मनान हे पार्टीक आमी सपोर्ट करपाक आनी दिसत ते भाशेन एक बरो फुडारी सदां आनीक फुडारी तयार करता आनी दिसोन येता ते भाशेन फुडाऱ्यांक आनीक फुडारी मेळना अशें तेका लागून तेच फुडारी देखून येताय म्हणटरीच बरो फुडारी असो ना हे आमचें मोन मुगे मोन पर्सनली सांगता सो न्यू फेस न्यू पर्सन हाडून बरो फुडारी
आनी आमी चोयलां बरे फुडारी आहाय जावपाचे एक चान्स दिवया. सद्याक आमी पावल्या फातराडे वार्का हांगा विचारया हांगसल्यो कागाळी कितें आसात. हॅलो, म्हाका सांग इतकी वर्सां मेरेन आज तुमच्या वाठारांत थंय फातराडे आमचे फातराडेन डेव्हलपमेंट जाला काय कितें, ना म्हणजे उदरगत अशी कितें जाल्या. कांयच ना म्हळ्यार एक फातराडे एक बस स्टँड अशें आहा एक बस स्टँड आहा आनी अशी बस स्टँड आहा आनी एक भुरगे एक बिचार सकयल शेतांक हेटाय शेतां म्हणल्यार तांकां हिंग आमगे फातराड्यांक ग्रावंड ना आहा म्हणटा आमकां वारकाच आमी फातराडेचो वारका वयताय पयस वचचें पडटा. वचचें पडटा वारका भुरगे थिंगा हेटाय पूण हांगा खेळपा सारकें अशें भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर खेळपा खातीर कांयच ना. भुरग्यां तरणाट्यांक कांयच ना हे थिंग सकयल केन्ना थोडे भुरगे सकयल शेटाय हे थिंग आमगे घर सकयल थिंग हेटाय शेतां हेटाय. आतां तुमी कितें मागतात तशें. आमकां खाली भुरग्यांक एक ग्रावंड जायो आनी मुखार तांकां फ्युचराक एक हेल्प जाय तांकां भुरग्यांक जॉब जायो गव्हर्मेंट जॉब जायो म्हाका जायो गव्हर्मेंट जॉब. हांव एक सद्या जॉब ना. ना म्हाका जॉब ना म्हाका हांव एक गरीब मनीस सो म्हाका कितें वेन आमकां तो बरो शिकलेलो आनी हांव समजता तो आमगेलें काम करून दिता म्हूण इतल्यान आमी सगळें एकठांय जावन तेजे पासत तें मागपाचें आनी कांयच ना. आनी म्हाका दिसता कित्याक आमकां हेल्प केल्यार आमी तेंगेलें हेल्प ताका मेळटलें. सद्याक आमी पावल्या करमणा आनी पळोवया हांगसल्यो कितें कितें कागाळी आसात. ह्या वाठारान आज पर्यंत डेव्हलपमेंट जें म्हणटा तें कसले परीन जाला. यू कॅन टेल इन टर्म्स ऑफ युअर एज्युकेशन सेक्टर ऑल्सो. एज्युकेशन सायडान आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बी बाय इम्प्रूव जालें ना म्हणटा सगळ्या वाटेन इम्प्रूवमेंट जालें ना. आतां कितलीं वर्सां आमी चोयता सेम थींग. आमकां दिसता आमच्या आमदारांक दिसता रस्ते केल्यार इम्प्रूवमेंट तेंगे डेव्हलपमेंट येदें पॅचअप वर्क येदें हें करपा तें ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ बेटर स्कूल स्मार्ट लर्निंग इज निडड वोकेशनल कोर्सीस. आयज आमगे सगळे भुरगे बिश्ते केटरिंगाक गेले आनी आसा हॉटेलान काम करता. दे शूड बी डायवर्टेड इन स्किल्ड लेबर which different field and then go take up whatever jobs they want. So our education system should be so much, it should not be just the bookish thing. What is really practical for the child? Why can't our government spend for the infrastructure? So now you look up to whom now? I really look up to a young dynamic person like Wenzi, who has no political mileage in his life but yet has gone forward in serving people. At the time of COVID, I have seen him reaching out to the people. Even now, he has been doing a lot of work for the seafarers. He has been doing, and he's educated. What we need is good education that can really take us forward. Our old MLAs have done, but 30 long years they have worked. And we have not seen much development. So let's give a chance to Wenzi. And Wenzi is from our village, We have got an MLA from Olli, we got MLAs from Varka, Benaulim. And first time we are getting a dynamic young boy from Carmona, and I feel he should be given a chance. And he has the potentials. म्हाका दिसता आमच्या वांगडा आपाचो कॅन्डिडेट आसा हांगा. आमी ताकाच विचारया की हांगसरलें कंडिशन आनी प्रॉब्लम्स कितें आसा ते. हॅलो सर, कशे आहात? फर्स्ट क्लास. कॅम्पेन कशी चल्ल्या तुमची? कॅम्पेन एकदम बरी चल्ल्या आनी आज यू कॅन से इज द लास्ट डे ऑफ डोर टू डोर. मुगे जो रावंड आहलो तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 14th of November हांवें कॉमेस केल्लें डोर टू डोर वचपाक आनी आज मुगेलो लास्ट बूथ कार्मोनाचो आनी वी आर एंडींग अप. वी जस्ट गॉट अराउंड 25-30 हावजीस रिमेनींग वीच वी वील फिनीश बाय टुडे इवनींग. सो इट इज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स. इतलें बरें दिसलें की नोव्हेंबर 14 सावन चलपा लागलेलें आनी लोकांगे जे त्रास जाले लोकांक रस्ते ना उदक ना कोणाक लायट ना म्हणजे डेव्हलपमेंट इज इन द मेस म्हणटाय तें. आय थिंक आय एम द ओनली कॅन्डिडेट टुडे ऑफ 2022 इलेक्शन्स
who has actually walked and met everyone. तुमकां So it's सांगपाचें म्हळ्यार all आतां एक- सकाळच्यान आमी ह्या वाठारांत भोंवता, कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवता आनी म्हाका दिसता आमी खूब जाणां कडेन उलयले लोकल्सां कडेन अँड वी फावंड दॅट एवरी वन इज एक्चुली टॉकिंग अबाउट नो डेवलपमेंट हियर अँड देन दे आर टॉकिंग अबाउट अ कॅन्डिडेट हू इज एज्युकेटेड, वेल एज्युकेटेड अँड दे आर पॉयंटिंग टुवर्ड्स यू ओनली. सो आमी मुद्दाम तुमकां मेळूंक आयिल्ले. Yeah. No, the thing is, डेव्हलपमेंट म्हणटा तेज कॉन्सेप्ट एक्चुअली सांडून गेल्लो आहा. हिंगा उलयता म्हणल्यार ही उदकार टँक आसा. इफ यू सी दॅट टँक, इफ यू सी दॅट टँक, दॅट इज अ वॉटर टँक. नाव दॅट इज लायंग आयडल. Now who is supposed to take initiative and get these things organized? Think आणि कितें additional कितें करपा जाय ती गोडी बांदली तेन्ना there was a thought process behind it. Maybe that is not required now. But आहा म्हणटरी utilize आनी खंयचें you can draw a pipeline, do drip irrigation. जी शेतां आसा तांकां drip irrigation कॉमेस करपा जाता. Somewhere you have to collect people and find a thought process and utilize these things. No, otherwise it is lying there. अशें करून सगल्याक आहा ह्यो टँको कळना तुका. So this is now I have a thought process for this kind of a water tank which is lying in वारका. वारका इसली एक टँक आसा शिमतरी कडेन फाटल्यान. आतां वी आर टॉकिंग अबाउट पुटिंग अप अ फायर स्टेशन. To set up a fire station in the next 5 years over there at Varka. So we will have a fire station as well as a fire office. So all our coastal belt जे जितल्यांकूय बिझनेसीस जाय तांकां फायर सर्टिफिकेट जाय. ती फायर सर्टिफिकेट आसपाक तांकां मडगांव वयचें पडटा. सो मडगांव आसना हिंगा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाले. प्लस इट वील एकोमोडेट द नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीज अँड वी हॅव अ फायर ब्रिगेड इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी बिकॉज बिंग अ कोस्टल बेल्ट कितलीशीं हॉटेलां आसा. केन्ना एमर्जन्सी जाली जाल्यार वी हॅव गॉट क्विक एसिस्टन्स हियर. And the main thing is that water can be utilized for that, whenever it is required. So we've used one tank for one concept. So पीपल से इट विल बी अ बिग फायट हियर. बेनावली म्हणजे बिग फायट आसतली. तुमकां कितें दिसता? दिसना अशें बेनावली म्हणल्यार बिग फायट. लोकांक तें दिसता कित्याक इतलो 35 इयर्साचो न्हू. बट फॉर मी इफ यू सी आय एम व्हेरी मच कम्फर्टेबल. एग्जामी पयलीं शिकोन करून बूक बंद करून बसना प्रिपेर्ड करून. आज आमची कॅम्पेन जाली. उरले ते 5 दीस आमी आतां लोकांक कितें जाय ते मॅनिफेस्टो फायनल करपाचो, प्लॅनिंग फॉर इलेक्शन डे. सो एग्जामी रेडी जाले आमी. आमची सगळीं एग्जामीक रेडी जालीं. ती सगळीं जाणां आतां कितें करपाचें. सो आय थिंक इट इज गोइंग टू बी अ बिग मार्जिन दिस टायम अँड आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू स्वीप these elections in Benaulim constituency and there's going to be a big margin this time. Benzi is most spoken about his help during the COVID. ते कसो आसलेलो? कोविड म्हणल्यार न्हू आय पर्सनली फील इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी लोकल लेजिस्लेटर टू कम अप विथ अ थॉट प्रोसेस. सो तें दिसून येवंक ना. सो आमी कितें केलें हेच सगळे थोडे भुरगे आमी एकठांय जावन एक 10-15 जाण कोरमणीचे आमी एक हेल्पलायन नंबर काडलो. From morning 9 o'clock till evening 7 o'clock, one person used to sit on that mobile phone. Just one number. And the entire constituency, जी call येता बरयताले, कितके येता. आणि we had another set of teams who used to forward it. कोणा ॲम्ब्युलन्स जाय, कोणा जेवण जाय, कोणा टॅबलेट जाय, कोणा ऑक्सिमीटर जाय, कोणा डॉक्टर फोनू कन्सल्टेशनू जाय की बाबा आपल्याक कितें जाता. बिकॉज इट इज सायकोलॉजिकल इफेक्ट न्हू. पीपल जस्ट नीड सम कायंड ऑफ एन एश्युरन्स कितें जालां. अँड वी डीड दॅट अँड वी हॅव अ बिग लिस्ट ऑफ एक्सेल शीट कोणा कितें पावलें तें. So we have saved good, at least I can say 4-5 lives we have saved without exaggerating. And Mogabaikode, there was one person who actually cried and told me over the phone. I don't even know that person till today. हांव पावल ना म्हणजे फेस टू फेस पावल ना त्या घरा तेका मेळपाक. आनी he literally cried because in the evening they called me at 7 o'clock and they wanted an oxygen bottle. At least by 9:30 by late evening night oxygen bottle and oxygen concentrator आमी हिंगा तिंगा सोडून एक कुर्तोरीसो हाडलो, खूंय धाडलो, एक कोलवासो काडलो आनी व्हरून दिलो. His mother survived till the next day. That whole night she managed to stay alive. आनी next day evening 3:30 सुमार ती भायर पडली. But he called me and he told me अशेंच जालें आनी भायर पडली. आनी आय सेड आय एम सो सॉरी सी वॉट एवर आय कूड डू आय हॅव डन. म्हणपा लागलो ना म्हणपा लागलो तुका लागून म्हणपा लागलो आपली आवय म्हणपा लागलो काल सांजेसून आज उरली. सो इट इज व्हेरी टचिंग. आनी हें जरी तरी आमच्यान करूं जाता जाल्यार मशिनरी आहलो मनशान कित्याक करूं जायना. वॉट इज हाऊ मच डज इट कॉस्ट टू क्रिएट थिंग्स. म्हणजे एक इंटेंट आसपा जाय न्हू. करपाक एक मोत आसपा जाय लोकांक जीव साल्वा करपाक, लोकांक पावपाक. आनी लोकांक MLA सून कांयच नाका. लोकांक ह्योच वस्तू जायो. आनी 2020 घडलेल्यो वस्तू ह्यो. आज 2022 जाली. दोतोर आहा एक कॉन्स्टिट्युएन्सी विलेजी 7 विलेज आहा. देर इज नो डॉक्टर, देर इज नो. अँड टुडे एवरीबडी इज प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑफ मनी. पयशे डिस्ट्रिब्यूट करता आनी कितें करता कॉन्स्टिट्युएन्सी हेच म्हणून आयको येता हें केलें तें केलें. सो दिस इज इट इज लायक
लॉंग पयलींच्यान चालू आसलें पयलींच्यान चालू आसलें असलें पूण हियर टुडे वी आर हियर एंड आय थिंक द मेसेज इज क्लियर टू द पीपल कोण पयशे दिता तेंगे घेया कित्याक हे तुमगे कोविडाक पयशे ते कोविडाक हॉस्पिटल बेड मेळटाली 1 लाखाक 1.5 लाखाक तेजे 12-13 लाखां बील लायताले एक ऑक्सिमिटर पडटालो 600 रुपयाक ताजे 5,000 बील लायताले सो हे सगळे मिनिस्टरान आनी एमएलएन पयशे हायले हे सो हे पयशे ते आतां वोटरां दिताय सो हाये तेंगे पयशे पूण हे पाटी बदल करुया आम आदमी पार्टीक जिखून हाडया दिस इज माय क्लियर मेसेज जेन्ना तुजी तूं कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयता तर म्हाका दिसता फाटलीं कितलींच वर्सां तूं काम करता विदावट हॅविंग एनी पोजिशन किंवा एनीथींग तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाजें बाणावलें म्हणटा आमी तशें म्हाजें बाणावलें कशें आसचें वॉट इज युअर विजन म्हाजे बाणावले म्हणचे विजना प्रमाणे एक मोटो आसा काल हांवें एक मोटो रिलीज केला सो मोटो इज म्हजे बाणावलेचो लोक सुसेगाद बरेच भाशेन आपलो धंदो करून आपलें जें काम करता तें करून एक शांती आसची पीस ऑफ मायंड म्हज्या बाणालकारांक आसचें जावं तो एक गरीब मनीस डेली वेजीस काम करपी जावं तो एक शेकोनर जो जोडपी जावं तो बरो बिझनेसमॅन हॉटेल ओनर जावची एक 5 स्टार हॉटेलार ओनर देखून जावची पूण ताका एक पीस ऑफ मायंड आसची जावं एक रेस्टॉरंट जो भुरगो काम करता तेकाय पीस ऑफ मायंड आसची जावं शेतकामत्या तेकाय पीस सो आवर मोटो इज टू हॅव पीस ऑफ मायंड टू ऑल आवर बेनावलीकर्स अँड फ्रॉम दॅट मोटो वी हॅव आवर विजन आनी आवर विजन इज बेस्ड ऑन दॅट ज्यो वस्तू विजना मांडल्यो आहे हेल्थ हाऊस मांडलो आहे फार्मिंगा मांडलो आहे फिशिंगा मांडलो आहे and something very new which I have introduced in my manifesto is what am I going to speak in the first assembly session. Being an MLA tomorrow, people's representative, there is so many issues where we need the law to be changed. पहिले असेंब्ली सेशनांत वेन्झी कितें उलयतलो आनी कोणा पासत उलयतलो आनी कसले कम्युनिटी पासत उलयतलो हें त्या डॉक्युमेंटान घातलो सो कंपायलिंग ऑल दीस थिंग्स हे सगळें सक्सेसफुली अचीव केलें म्हणटरी our motto will be achieved which is peace of mind to Banawlekars. So that's our whole vision strategy. वेन्झी तुवें तुजे म्हाका दिसता आनी फ्यू डेज उरल्या हेजे इलेक्शनाचे तरी सुद्दां तुवें वेळांतलो वेळ काडून तुजे म्हाका थोडे क्षण दिले उलोवपा खातीर त्या खातीर तुका चडांत चड देव बरी करूं तशेंच तुज्या ह्या कॅम्पेनिंगाक आमच्या कडल्यान आमच्या सगळ्यां कडल्यान व्हेरी बेस्ट ऑफ लक देव बरें करूं थँक्यू सो मच थँक्यू